नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. आमदार मिकी पाशेको जेलींतल्यान सुटलो. बऱ्या वागणुके खातीर 2 म्हयने पयलींच सुटका. 2017च्या वेंचणुकेत 40 मतदारसंघात आपले उमेदवार घालपाची मिकीची घोषणा. निमणे 681 उमेदवार नगरपालिका वेंचणुकेत 90 उमेदवार सरले फाटी. सगळ्यात चड उमेदवार मुरगांव, सगळ्यात कमी काणकोणा. आमचो एक्शन प्लॅन सिक्रेट. फोर्स संघटना म्हणटा आयत्या वेळार करपाक जाय ते करतले. सरकारान मुळावे शिक्षण माध्यम धोरणाच्या बिलाचो कायदो करचो. 8 दिसां भितर तिसरी मॅच खेळपाक FC गोवा तयार. आयतारा चेन्नईन FC कडे फातोड्ड्या स्टेडियमार झूज. ट्रॉजन म्हणटा बाबूश मोन्सेराताक पक्षात घेवप काय ना ते राष्ट्रीय अध्यक्षूच थारायतलो. मोन्सेरात म्हणटा 2-3 म्हयन्यांत निर्णय. पवाराक आपूण मेळ्ळा. खबर विस्तारान. इंजिनियर मारबळे केशीत फाटले 4 म्हयने कादेत आशिल्लो नुवेचो आमदार मिकी पाशेको शेनवारा सांजे सुटलो. मिकीक कोर्टान 6 म्हयन्यांची ख्यास्त फरमायली. जेल प्रशासनान मिकीच्या बऱ्या वागणुके खातीर 2 म्हयने पयलींच ताची सुटका केल्या. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत आपलो पक्ष 40 मतदारसंघात वेंचणूक लढयतलो अशी घोशणा मिकीन जेलींतल्यान भायर येतकच केली. भाजपाच्यो फक्त तोंडाची बातां, कांयच अर्थ ना अशें म्हणून मिकीन बीजेपीचेर फोग काडलो. मिकी सडा जेलीत फाटल्या 1 जुनासावन ख्यास्त भोगतालो. फाटले 4 म्हयने कादीत आशिल्लो नुवेचो आमदार आनी आदलो मंत्री मिकी पाशेको निमणे आयतारा सुटलो. इंजिनियर नाटेकार मारबडे केशीत फाटले 4 म्हयने मिकी पाशेको सडा जेलीत ख्यास्त भोगतालो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण जेल प्रशासनान मिकीच्या बऱ्या वागणुके खातीर सोडला. BJP offers you minister work again. Will you join? See, ही म्हाका मिनिस्ट्री म्हणटा बाबा. सी आय एम नॉट hungry for power. Alliance म्हाका लागना. Mickey going all out for all the 40 constituencies. This time, I will not take my word back. I'm telling you again. This is my last election. I will go 40 constituencies. Last election. 17. 2017. Last election. I will go all out. All out 40 constituencies. I start from Monday onward. I will sit and discuss next 1 week. What is my plan? But no matter what, I will go all 40 constituencies. I will not tolerate this all nonsense, all promises for goans. All these parties coming up and giving all promises, shit sharing with Mickey Pacheco. There's no shit sharing, and I don't see any party. Mickey Pacheco was not behind the bar because Mickey Pacheco doesn't have electricity. Mickey Pacheco was got behind the bar because people of Mickey's constituency were suffering. You got to understand that. 40 constituency I'm going. All up. 150 crores. 150 crores. Your budget. प्रुडंटा खातीर सावीर डायस. गोंयांतली पालिका वेंचणूक 681 उमेदवार लढटले. शेनवारा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. भायर पडिल्ले अर्ज आनी उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतले उपरांत वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांचो आंकडो स्पश्ट जाला. शेनवारा सुमार 90 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतले. 11 पालिकेंतल्या 159 प्रभागां खातीर 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. मुरगांव पालिकेंत सगळ्यांत चड 143 उमेदवार रावल्यात, जाल्यार सगळ्यांत कमी 31 उमेदवार काणकोणा उबे रावल्यात. शेनवारा पालिका वेंचणुके खातीर भरिल्ले अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस जालो. निमण्या दिसा सुमार 90 उमेदवार फाटीं सरले. आतां 11 पालिकेंतल्या 159 प्रभागां खातीर 681 उमेदवार लढटले. वेंचणूक 25 ऑक्टोबराक जाता. The larger municipalities are Marmugao, Mapsa and Margao. We have appointed collectors which are supposed to be the municipal council election officers. Since 11 municipalities are going to polls, there are 11 flying squads. Simultaneously, we have also appointed 11
general observer. We have appointed 17 expenditure observers. Each candidate is supposed to open a separate bank account, and expenditure limit is 2 lakh. We have prescribed a register. One of the most important features of this election is municipal election, which was not there earlier, is that each and every candidate will have to give an affidavit. And the affidavit is quite comprehensive. It talks about assets, liabilities, etc. Liabilities also they have to show. Yeah. If each of the candidates fails to give the affidavit, the RO has been asked to reject the candidature then and there. 159 पालिका प्रभागां खातीर 2,37,182 लोक मतदान करतले. 307 पोलिंग स्टेशनांचेर वेंचणूक जातली. वेंचणुकेचो निकाल 27 ऑक्टोबराक जाहीर जातलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. आमचो एक्शन प्लान सदांच सिक्रेट आसता. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी ऐत्या वेळार करतात म्हूण फोर्साचो सावयो लोपीस उलयलो. सरकारान विधानसभेत मुळाव्या भाशा माध्यम धोरणाचे बिल बेगोबेग पास करून ते कायद्यांत रुपांतरीत करचें म्हूण फोर्साच्या सावयो लोपिसान सरकारा कडेन मागलां. फोर्साची पणजे चर्च हॉलांत सर्वसाधारण बसका जाली. बसकेक उत्तर गोंयच्या शाळांचे प्रतिनिधी आनी पालक आयिल्ले. बसकेत फोर्सान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वांगड्यांचेर खर टिका केली. पॉलिटिशियनांचे दारार रावन जेल उफेकून ते जेल हाडले आनी आमी आज भुरग्यां पासून जबरदस्त वी आर एंटी नॅशनल, वी आर अगेन्स्ट आवर कल्चर एंड वी आर अगेन्स्ट आवर लँग्वेज. एमी समाडा उदय केंद्रे सुनापरांत एडिटर आलो. सुनापरांत कोण एंड कानूना पासून होबोपान ही केसो टाइम वेस्ट करतो. आम त्रास करतो एंड सुनापरांत घेन कानूना पासून होबोय तो सुनापरांत तुमची जोर जावलो. Immediate demand from the government is to get that cabinet decision passed into an act. We need it to be legalized. Cabinet decision is there, legalize the cabinet decision by an act. आमचो कायदो आसा बाबा आमी सदांच एक जनरल बॉडी मीटिंग म्हूण आपयतात. कित्याक आमचें तें मोर्चा धरना जालो तो आमी हो फीडबॅक आमकां पेरंट्साक दिवपाक जाय. हे 8 दिसान कितें जालां तें हेजे फाटल्यान आमी कितें थाराव घेवपाक जाय तो देखून आमी फीडबॅक आमगे पेरंट्सां कडेन घेवपाक जाय. ताका लागून ही आमची जनरल बॉडी मीटिंग ही एक इस्कुलाचे 5-6 जाण येतात. कित्याक तेमचे एक्झिक्युटीव विंग येतात आनी आमी तेका कितें सांगतात ते वचून तेमच्या पेरंट्साक सांगतात. सो ही आमी मीटिंग आपयल्या ती टू गिव देम अ फीडबॅक ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड and what will be done to get their suggestion घेतले पेरंट्सा कडेन. पेरंट्स सजेशन दितात ते हो जाणां आमकां सांगतले, हो जाणां आमकां बरोवन दितले. ते सजेशन घेवन आमी एक मिटींग घेतले एक्झिक्युटीव बॉडी. ती मिटींग घेवन आमी डिसायड करतले. बट ते एक्शन प्लॅन आहा ते आमगे सदांच सिक्रेट आसता. लास्ट मिनीट आमी आमचे एक्शन प्लॅन घातात. बट ती एक्शन प्लॅन देखून आमी जनरल बॉडीक आनी तेंगे अप्रुवल घेतले. द रिस्पॉन्स इज पीपल वॉन्ट अ गुड फ्युचर फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वी आर गिविंग एन ऑप्शन फॉर द गुड फ्युचर ऑफ देयर चिल्ड्रन. 8 दिसां भितर तिसरी होम गेम खेळपाची तयारी पुराय करून FC गोवा चेन्नईन FCच्या आव्हानाक सज्ज जाला. 2 मॅचींतल्यान सध्या FC गोवाचे 4 गूण जाल्यात, जाल्यार चेन्नईन आपले दोनूय मॅची वगडायल्यात. आयतारा सांजे फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार ह्या दोनूय पंगडां मदीं खडेगांत झूज जातलें. चेन्नई कडेन जिखल्यार FC गोवाचे 7 गूण जातले आनी ते पॉयंट टेबलान वयर पावतले. घरच्या मैदानार किंवा भायर आमी सदांच जैता खातीर खेळटा अशें हेड कोच झिकोन स्पश्ट केलें. Eu acho que a gente joga sempre para ganhar todos os jogos, independente do adversário. I think we play to win every game, independent of the opponent that we're gonna face. São dois, o Chennai, apesar de ter perdido 2 partidas, e o Northwest também, mas o Chennai podia ter ganho as 2 partidas e o Northwest poderia ter ganho ontem. Jogou melhor, teve muitas oportunidades. Então, aqui o futebol é muito equilibrado, não existe jogo em que você possa dizer esse vai ser fácil. Yeah,
despite of Chennai have lost the first two games, they could have won the two games. And yesterday, Northeast played very well, and could have won also the game. So here the football is very level. There is not a stronger team and a weaker team. फाटले गेमीत गोल मारून टीमीक साल्वार करपी डिफेंडर किनन आल्मेदाची जिखून तुस्त केली. Que é a primeira função dos laterais. He's a very good player, and I know what he is able to do. And always I tell him, don't go over what you can do. Do what you can do, and he is helping the team very much in the defensive area. That is the first function of the backside. Pode muito bem. Eu peço para ele algumas vezes. FC गोवाची गेम चेन्नईक खबर आसा आनी त्या प्रमाणे स्ट्रॅटेजी आमी केल्या अशें चेन्नईन FC असिस्टंट कोच विवेक नागुल म्हणटा. We appreciate their work what they did, and yes, we know their strength. We respect the opponents, but we don't have any fear in it. We have come here, we are determined to get the points, and we will show it on the field. We have a different strategy tomorrow to show, and we will definitely prove it tomorrow. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.